सुरवातेक आमी गायन करूया A36 पेज 20 A36. बापाय आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदेची सुखदाताय, हो मोग ओळखून दिन वाचता कोण, आपले जिवीत तुका भेटूंक, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विस्वास मोग उचारता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विस्वास. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या न्हू सांतानांनी जोगीचे जिवीत आमकां सगल्यांक देख दिलें. आपल्या जिवितांत तीं दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोरलोलीं मनशां आसलीं. हो आवय बापायचो गूण तांच्या धुवेच्या आंकवा मारयेच्या जिवितांत दिसून येता. आपलें आख्खें जिवीत तिणें पेल्याच्या हुस्क्यान सारलें. गरजेवंताच्या आदाराक ती पावली. आंकवा मारिया एक सादी ओस्तुरी, पूण आपल्या लागीं घडटा ते पोरी दुसऱ्या सोबे हुस्को दाखोवन देवाची ती गवाय जाली. आजच्या नोवेनाचो विशय आमकां आंकवा मारयेची देख घेवन आमच्या पेल्या सोबे हुस्को दाखोवंक आमकां तांच्या आदाराक पावून उलो मारता. तर आमी ह्या उल्याक जाप दिवन जेजूचे गवाय सांगूंक ह्या पवित्र मिसाच्या भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी चुकता, दुसऱ्या सोवे आमचो हुस्को दाखोवंक आमी पावना. ह्या आनी आमच्या हेर चुकी पासत देवा लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, तूं ह्या संवसारांत आसतना सदांच दुसऱ्या पासत जियेलो आनी ताच्या गरजांक पावलो. पिडेस्त, गरीब, अडचण्यांक सांपडलेले आनी कश्टतल्या सोबें तुवें हुस्को दाखयलो आनी आमकांय असलें निस्वार्थी जिवीत जिवंक आपयताय. पूण आमी जायते फावट तुज्या उतराची बेपरवा केल्या. आमचे लागीं घडटा आसतनाय आमच्या पेल्याच्या गरजांक आमी पावूंक ना. ह्या कोविड-19 महामारीच्या दुसऱ्या सोबें काकलूत दाखोवंक आमी विसरल्या. आमकां बोगूस. सोम्या काकुटकोर, सोम्या काकलुटकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, क्रिस्ता काकलुटकोर, सोम्या काकुटकोर. सोम्या काकलुटकोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. ह्याचे मीस पेटयता बरोय भलायके पासत जोकी डायस आनी ताचो कुटुंब. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागिवंत नित्या अंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवटकी चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेवंत पावलून कोरितकाराक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, क्रिस्त देवाच्या गुटाचे कारभारी कशे कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारभाऱ्यां सोवे
हो गूण गरजेचो. जोण एकलो कारबारी विश्वासी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचे न्याय सोबेन म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें ओतोच कोण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटोच आदी फुडें सोमी हे पर्यान कोणाची नीत तुमी करूं नये. तेन्ना कालोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतोरें. देवाची वोर उपकार. ही देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें तें कर. दीस भोगूंक आनी शांतीन जिवूंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवे आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडटलें. दिसा पोरी उदेतलें. तुज्या प्रमाणीकपणान दनपाराच्या वर्ता वरी परजळटलें. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक फाट कर, बऱ्यो कोन्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें ती सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कदींच सोडचो ना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. आकांताच्या वेळार तो ताचेर आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोनाक येता म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गार. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi, 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 zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi, 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 zoi. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi, 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 zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi, 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 zoi. सर्वेस ची सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमया. फारिजेवांनी आनी दोळे जुआंवाचे शीस आनी तशेंच फारिजेवाचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणें करतात. पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? जेजून तांकां म्हळें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना.
तशें केल्यार नव्या आंगोस्त्र पिंजतलें तें पिंजतलें त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरण्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुरलीं फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. आयच्या नोवेनाचो विशय आंकवार मारिया पेल्याच्या हुस्क्यान बोरलोली वस्तोरी. आमकां कोणाचीच दूख पळोवंक जायना. अदीक करून कोणाकूय आमी दुखान आसलेलो पळयत जाल्यार अदीक करून एक्सिडंटा वेळार कोणाचें रगत व्हांवता तें आमी पळयलें जाल्यार आमकां रोखडेंच काच्च जाता, रोखडें आवयस अशें जाता. आमकां दुसऱ्यांची दूख सोंपेपणी पळोवंक जायना. म्हळ्यार कितें, आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को जाता आनी स्वभावान मनशाक दुसऱ्याचो हुस्को आसताच आनी आसूंकूय जाय. पूण आयज ह्या नोवेनान आमी भुरग्यां विशीं कितें सांगतले? भुरग्यांक हे भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को जाता काय? भुरग्यांक हुस्को जाता वो दुसऱ्यांची गरज दिश्टी पडटा काय? एक ल्हानसो व्हिडियो आमी पळोवया. तातूंत कितें एक भुरगो अणभवता तें आमी पळोवया. आमकां तो भुरगो कशे भाशेन दुसऱ्याक अदीक करून वडिलाक पळयता, कशे भाशेन ती दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखयता, ती म्हातारी बायल दुसऱ्याक पावता. ताणें आपले ग्लास फोडल्या म्हूण ताका मारिना, पूण मोगान ताचो बॉल परत दिता. देखून तो हें ल्हान भुरगो पळय ताकाय दिसता आपूण तिचे सोवें कितें करूं, आनी जे आपणाक पयशे मेळ्ळले ताचे ग्लास घेवन तो तिका दिता. हुस्क्यान फकत तो बरो ना, हुस्क्यान भरून तिच्या आदाराक तो पावता. आमी म्हणटा कॅरींग, शेरींग एंड जॉय. आमचें सोवें अशें जाता काय, जेन्ना कोणी गरजेक सांपडटा तेन्ना आमी हुस्क्यान भरता, पूण अदीक गरजेचें दुसऱ्याच्या गरजेक पावप, तें की अदीक गरजेचें. आयच्या वाचपांनी आमकां कितें मेळटा? आयच्या पयल्या वाचपान बागयोन पावलो स्पश्टपणी सांगता, आमी दुसऱ्याची नीत करची न्हू, आमची नीत फकत देवूच करता.
देखून एकामेकाची नीत आमी करची न्हू, पूण जायते फावटी तशें जायना. कोणूय तर कश्टवतलो आमकां दिसत जाल्यार आमी रोकडीच नीत करता. कशे भाशेन कोणूय तर कश्टवतलो दिसत जाल्यार आमी रोकडेच म्हणटा तेणें जायती वायट केलां, फावो ताका, देवान हास्त लायली ताका. आमी ताची नीत करता. देवान नीत केल्या म्हूण आमी ताची नीत करता अशें दुसऱ्यांकूय सांगून दिता. आमी दुसऱ्यांची नीत करूंक कोण? भाग्यवन पावलो सांगता फकत देव आमची नीत करता. देखून दुसऱ्यांची नीत आमी करची न्हय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कितें मेळटा? आनी धर्मशास्त्री जेजूच्या वावरान आपलें बोट घालता. जेजूचे शिसांनी अशें करूंक जाय आसलें, तशें करूंक जाय आसलें, तें अशें कित्याक करिना, तें तशें कित्याक करिना, ताचें शीस अशें करता तेना. जेजूच्या वावरांत मेतेरकुलेर आमी आमच्या चालत्या जिवितांत अशेंच करता काय? कोणूय तर गरजेक सांपडलेलो आमकां दिसत जाल्यार, वो कश्टवतलो दिसत जाल्यार आमी ताचे गरजेक पावता काय? वो आमी बेश्टीच खबरो आमच्यो सुरू करता. ना, तुवें तशें करून करूंक नाका आसलें, अशें करून केल्लें जाल्यार तें अदीक बरें जाता आसलोलें. तुगे शाणपणां त्या वेळार त्या लोकांक गरज ना. तुजे लागीं तर आदार करूंक जायना, तुजे वाटेक लाग आनी कोणूय आदार करतलो. पूण ताच्या वावरान, ताचे पिडेन, ताचे गरजे भायर मेतेरकुलेर जावचें न्हय. मारयेचेर तर आमी नदर मारीत जाल्यार ती हुस्क्यान भरलेली वस्तरी. जेन्ना तिका कळ्ळें एलिझाबेथ तिका गरज आसा आपली, तेन्ना ती म्हणना ना हांवूय गरज बेस्ट आसा, ना मुको जावपा ना, तेणा पयलीं चोवपा न्हू, पयलीं सांगपा न्हू. ना, तिका दिसलें आपूण तिचे गरजेक पावंक जाता. देखून ती उठून तिच्या आदाराक गेली, तिचे गरजेक पावली. हुस्क्यान बरोवन ती आसलोली पूण गरजेकूय ती पावली. तशेंच काना गांवांत लग्ना वसऱ्यान जेन्ना त्या कुटुंबाक गरज पडली, ती संकश्टाक सांपडली, तेन्ना मारयेन म्हणूंक ना ना काजरा वेळार सोरो सुबेज हाडपा जाय म्हूण तुमकां खबर ना, आनी सुबेज घेवन दवरपा जायना, अशें करून करूं नाका आसलें, तशें करून करूं नाका आसलें. ना, ती तांच्या आदाराक पावता. आपणा लागीं कितें जाता ती तांचे पासो ती करता. आनी तेंच ती आमकां शिकयता. आयज अदीक करून आमच्या भुरग्यांक हीच देख. पयले सुवातेर भुरग्यांनो दुसऱ्या सोवें आमी हुस्को धरूंक फावो. जाय तो आमचे भोंवतणी लोक गरजेक सांपडटा आनी भोंवतणी म्हणटा पळय तें पयस सोदूंक वचची गरज ना. घरांतूच आवय बापायक गरज आसता तुजी, भाव भयणांक गरज आसता तुजी, तुज्या इश्टा मित्रांक गरज आसता, शेजाऱ्यांक तुजी गरज आसता जाल्यार तुजे लागीं जाता आदार दी. तुजे लागीं तांकां पावूंक जाता पाव. हे भाशेन तुजें काळीज हुस्क्यान बरोवंकूच न्हय पूण दुसऱ्यांक तूं पावता. आनी ओदूक करून वाडलोल्यांक हो संदेश तुमचे कडल्यान भुरगीं शिकतात. जे भाशेन त्या व्हिडिओन आमी पळयलां तो भुरगो ती जाणटी बायल कशे भाशेन दुसऱ्या सोवें हुस्क्यान बरोवन ताका ताचेर फॉर्मोण मारिना तें पळयता आनी शिकता. तेच भशेन तुमचीं भुरगीं तुमचे लागीं शिकतात. तुमी कशे भाशेन दुसऱ्यांक आदाराक पावतात, दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखयतात, ती तुमचीं भुरगीं पळयतात. तुमच्या कोरण्यांतल्यान तांकां शिकोयात. तुमी पयलीं हुस्क्यान भरलेलीं जातोलीं आनी त्याच हुस्क्यान दुसऱ्या सोवें वाडत आदार करतलीं. ही कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानान मेळटा. जेजू सोवें हुस्को दाखयता, न्हयच दाखयता, आपलो जीव दिवन तो आमचे सोवें आपलो मोग स्पश्ट करता. तोच जेजू आमकां कृपा दिता दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखोवपाक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान. तर त्याच जेजू लागीं आमकां दुसऱ्या सोवें मारये भाशेन हुस्को दाखोवंक कृपा
आनी आदार मागुया. दाना तयारीच्या वेळार गायन करूया C15 पेज 34 C15. देवा उतर आमी घेतला, ताकाय आमी सोपाप दिला. आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता, बापा तुजे उतर मानता. बापा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र गेलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशें जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं बेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. Povid, 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 dolbaranzo sorvis portu. Povid, 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 dolbaranzo sorvis portu. Sorgani sosar bola, tuja voibova. Sorgani sosar bola, tuja voibova. Unsorgi, tuka soy soy. खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुठ परगटुया. आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, बागयोन झुजे तिचो पती, बागयोन धर्म दुता सोब काळी तुका मानवल्यांत तांच्या सांगाता तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी.